गोवा टॅक्सी ॲप ही येवपाची आसा, फुडले कॅबिनेटां येता आनी आमी हय तितून येतली आनी आमी तेन्नासून ती फुडें व्हरतले आनी सगळ्यां कडेन चर्चा करून डिस्कशन करून स्टेक होल्डर आसा तांकां ते आमी फुडली म्हणजे फुडले आमी सारके ठरयतले आनी बसयतले. ॲप रेडी आसा, सारको रेडी आसा आनी हांवें सांगलां तशें ॲप म्हणल्यार कितें, दे आर गोईंग टू बी द स्टेक होल्डर. सरकार तितून कांयच नो प्रॉफीट नो लॉस बेजीस वयल्यान जे जेला ते ऑपरेट करपा रन करपा सपोज 100 रुपीज इज द अर्निंग, आय एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, 5 रुपीज दे वील चार्ज. दॅट 5 रुपीज सरकार काडून दवरतले, एक वेलफेअर फंड क्रिएट करतले आनी हे टॅक्सीवाल्यांकूच आमी वापरतले. वयल्यान एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट, a direction from the honorable high court was to put digital meter. Are they using those digital meters? So we have to go totally app based taxi करपा जाय आख्खे गोंयान. सगळ्यांनी मान्य केला की कितें जालां तें एक लजेची गजाल आसा, अशें जावपाकूच शक्य नासली जाल्यार बरें आसलें. जे कोणाचे परमीट सस्पेंड करपा जाय ते हांव सस्पेंड करतलो. टॅक्सीवाल्यांक खंय शिस्त पाळची पडटली. दाबोळी विमानतळा सारखे कुफुजांवां खंय मोपा जावपाक दिवचे ना. आता दाबोली मासलो, आता मोपाय येयलो. हाऊ कॅन वी एलाव कन्फ्युजन इन द ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टर, पर्टिक्युलरली द टॅक्सीज. दे आर द एम्बेसेडर्स, आय से दे आर एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा, प्रमोटिंग टुरिझम. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि साहिल मांद्रेकर.